नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमकाचे येवकार हांव दीप्तिका कोळकराची टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो 2070 मेरेन भारत कार्बन विरहित करपाची सरकाराची मोख सौर ऊर्जा बायोफ्यूलच्या उपेग वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान घेतल्यात म्हत्वाचे थाराव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तुकी इंडिया इन एनर्जी विकाचे उक्तावण चिखले कोमुदिदाद जमनीर डबल ट्रॅकिंगाच्या नावान चल्ला बेकायदेशीर जमीन खणप बॉक्साइड काडप आसत चालू कॅप्टन भिरियातो फर्नांडिसांचो आरोप परवाने नासतना कशी करतात कामां प्रताप मार्दोळकराचो प्रश्न दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत रेवेची येरादारी करपी धरले 2 ट्रक मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन सोमारा पुलिसांची कारवाय स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोक विटले येरादारीची जाता कोयणी धुल्लाक लागून रस्त्यार फाफुडलां उदक वाहनां चलोवपाक भंय लोकांची जीण विस्कळीत केन्ना घेवपाक मेळटलो मेकळो श्वास पणजेकारांक पडला प्रश्न परसकडे पेडणेचो पंचायत हॉल जावन रावला भुताचो बंगलो पंचायत हॉला भोंवतणी वाडला रान आमदारान घालचे लक्ष थळाव्यांची मागणी आणि धिल्लन खून प्रकरणात दुबावितांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण पुलीस तिसऱ्या दुबाविताच्या सोदात आता खबर विस्तारान 2070 मेरेन भारत पुराय प्रदूषण नाशिल्ल्या उर्जेचो वापर करतलो शाश्वत उर्जेत भारत येता त्या कांय वर्सांत $67 बिलियन गुंतवणूक करपाक आसा भारताची उर्जेची मागणी 2045 वर्सा मेरेन डबल जातली आणि परवडी उर्जा मेळोवपा खातीर भारत देश धडपड करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें We are meeting at a crucial juncture in the global economy. Amongst the multiple crises that we and the world faces, one of the major challenges in the energy sector is to simultaneously address issues of availability, affordability, and sustainability whilst prioritizing energy security. Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. This year, we have 900 exhibitors, which is 30% more than last year. And we will be hosting over 35,000 attendees, 350 global companies, ministers from different governments, country pavilions. All this is now part of the India Energy Week platform. कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को एनर्जी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहा है हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे भारत में घरेलू गैस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है हम प्राइमरी एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं इसके लिए अगले 5-6 वर्षों में करीब $67 बिलियन का निवेश होने जा रहा है हम पहले ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है
आज हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 254 MMTPA से अधिक हो गई है। हमने 2030 तक भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी को 450 MMTPA तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट्स पर यही काम कर रहे हैं। हम नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में विश्व में चौथे स्थान पर है। हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इसका 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। बीते एक दशक में भारत की सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 20 गुना से ज्यादा। चिखले कोमुनिदाद जमनीत डबल ट्रॅकिंगाच्या नावान जमीन खणपाचें काम चालू आसा। बेकायदेशीर पद्दतीन बॉक्सायट काडप चालू आसा असो आरोप कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केला। परवानो नासतना ही बेकायदेशीर कामां कशी करतात असो प्रश्न प्रताप मार्दोळकर हांणी उपरासला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी आनी सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी प्रताप मार्दोळकर हांणी केल्या। आमचे गोंयकार आमचे विलेजीस आसा, आमचे हेरिटेज आसा, आमचे एनवायरमेंट बाद जातले म्हणून आयज आमी पळयता हांगा मॅसिव डिस्ट्रक्शन चालू आसा। हांगा लोबरां कातरतात, हांगा माती काडटात आनी आमच्या सुत्रां प्रमाणे this can also be, this huge pile can also be some precious soil, it can also be some mineral, it can be bauxite, सांगपाक जायना। सो हांगा कांय परमिशनां ना, ऑथॉरिटीज न्हिदल्यात, ऑथॉरिटीज हॅव बिकम स्लेव्स ऑफ दीस क्रोनी कॅपिटलिस्ट लायक अडानी आनी अंबानी। आयज येवपाचे आसा ते, तांचो पळय पात्रांव आसा मोदी, ते सगळे गुजराती आयज येवपाचे आसा हांगा पाड घालपाक आनी फुडें। सो ऑथॉरिटीजांनी हे पळोवपाक जाय, हे कितें पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता, परमिशन नासतना एक्सट्रॅक्शन चालू आसा, क्रशर हांगा घाल्ले आसा, क्रशर म्हणजे हांगा मायनिंग चालू आसा, मायनिंग डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेतलां? वॉट इज दीस मिनरल? इज इट बॉक्सायट काय कितें? हाचेर सरकारान चत्राय धरून इन्व्हेस्टिगेट करपाचें, नाजाल्यार म्हाका दिसता सरकाराचोय हात हातून आसा की हांगा चिखलेचे कोमुनिदाद इज बींग लुटीड आनी आमी जे आम आदमी गोंयकार आसा ते कोमुनिदादी जमनी सांबाळपाक सोदता। वॉट एन आयरनी। जे इतलेंच म्हणणें आसा की कोमुनिदादीच्या सुवातीन हें जें चल्लां पळय दीस इज टोटली इलिगल। कारण ल्हानशें जर तूं घर बांदता आनी खणपाक सोदतलो जाल्यार ताका परमिशनां लागता आनी आमच्या गोंयच्या कायद्या प्रमाणे परमिशनां तुवें डिस्प्ले करूंक जाय, ती बोर्ड लावंक जावो, जी सायनेज हांगासर अजिबात एकूय दिसना। कोण खणटा कोण कितें करता जर अशेंच चलत रावत आनी हें जर इलिगल आसत जाल्यार सगळें म्हणजे हें आंधळो दळटा आनी कुत्रे पीठ खाता, ह्यो तसल्यो गोश्टी चालू जाल्यात हांगासर। कोण विचारणारो कोण कांय करणारो ना। हांगासर केदो व्हडलो क्रशर इन्स्टॉल केल्लो आसा, क्रशर इन्स्टॉल करपाक परमिशन आसा, खंयच्या ऑथॉरिटीन दिलां काय कितें हें कांय हांगासर डिस्प्ले ना। हेका आमी लिगल इलिगल म्हणटले खंयच्याच बाबतीन, पूण हांगा जें दिसता अशें दिसता तें पयलां की माती म्हाज्या पळोवण्यान आनी म्हाजे दृश्टी प्रमाणे बॉक्सायट टायप आसा आनी आतां जर हे बॉक्सायट करून व्हरत कितलो प्रॉफीट जो काडणारो व्हरतलो? तो आतां हांगाचो मनीस न्हू, तो आंध्राचो मनीस खंय, जशें म्हाका कळ्ळां। ही इज नॉट फ्रॉम गोवा स्टेट। अरे भायरसून लोक जर येवन अशें लुटपाक लागले गोंयांत जाल्यार गोंयकारांक आमच्या उरलें कितें फाल्यां? सो हांगासर कितें तरी काळे बेरे आसा, रॉंग जाता, हेचेर सरकारान लक्ष दिवचें। कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेणी तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें, इतलें म्हाजें म्हणणें। दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। मुळगांवच्या पार जंक्शना कडेन पुलिसांनी सोमार ही कारवाय केली। रेल्वेसयत ट्रक जप्त करून 2 ड्रायव्हरांक अटक केल्यात। मिनरल एक्टा खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला। रेल्वेची बेकायदेशीरपणान येरादारी करपाच्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय केल्या। दिवचल पुलिशेन केल्ले कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 2 ट्रक धरले। ह्या ट्रका सयत रेंव जप्त केली, तशेंच दोनूय ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक अटक केली।
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 70 तालुक्यात रावपी रघुवीर वेंगुर्लेकर आणि कर्नाटकातलो युवराज लमाणी अशी अटक केल्ल्या ड्रायव्हरांची नांवां आसात. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण घाडी आणि हेर पोलिसांनी सोमारा मुळगावा पार जंक्शना कडेन ही कारवाय केली. ह्या प्रकरणात पुलिसेन मिनरल ॲक्टा खाला गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास हातात घेतला. मजगती दिवचल तालुक्यात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी जाता असो एक दुबाव आसा. 15 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक दिवचल पुलिशेन व्हाळशी वाठारात केल्ले एके कारवायेत बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरिल्ले. ह्या प्रकरणात ट्रक आनी रेंव जप्त करून पुलिसांनी 6 ड्रायव्हरांक अटक केली. ताचे उपरांत 15 दिसांनी आनीक एक कारवाय जाल्ल्यान दिवचल तालुक्यात बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी जाता ह्या दुबावाक बळकटी मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच नाकार फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळया. बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका. बाबा अरे राव राव हे घे व्यवस्थित खा. एकटोच खा. होय वखद घे. हा. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया. सायबिणी करता. राव 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 आता कितें हे घे. आता ही कित्याक आज निमणी तारीख. व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली. अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं. अरे राव 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 हे घे. आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी. अरे आता हांगा कित्याक बसले तू. चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली. अरे ही सगळी सर्कस कित्याक. तुका खबर ना. अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख. दवर ते सकल हा? बिल दी. जाले अशें कशें. गोंय सरकाराची करामत. एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात. गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप. मागीर UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग जायत्या पद्दतीन पेमेंट करप. फक्त जाय ते इंटरनेट. ते तर आमचे कडेन आसाच. तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक, व्हॉट्सॲप, युट्यूब हातूंतच आसता. म्हणल्यार आमी दोगांय. तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता. आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट, मॅरेज सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही, आता सगळ्या ऑनलाईन.
दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार. विसव उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडे. पणजे सांतिनेज वाठारांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोक वेटल्यात. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान मेळत थंय गाडयो पार्क करतात. जाका लागून येरादारीची कोयणी जाता. दुल्ला खातीर रस्त्यार उदक फाफुडलां. ह्या चिकण मातयेत कोणूय स्लीप जावन पडत हाचोय भंय आसा. हे काम केन्ना पुराय जातलें हाचो हुस्को पणजेकारांक आसा. पणजे चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून लोक अक्षरशः विटल्यात. रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान येरादारी कोयंडी जाता. दुल्लाचें तर सम्राज्य. ह्या दुल्लाक लागून रस्त्यार उदक फापडिलां. उदक फापडिल्ल्यान रस्त्यार रेबो जाता. ह्या रेब्यान एखादी गाडी निसरून पडपाची शक्यताय आसा. जीव हातांत घेवन ह्या रस्त्यान लोक गाडी चलयतात. गाडी चलयतना धुल्ल नाका तोंडात वता. रातच्या वेळार तर गाडी चलोवपाची स्थिती आसना. दुल्लान फुडली वाट सारकी दिसना. भलायकेचेर परिणाम जाता. रस्त्या कुशीच्या घरांत दुल्लान रावपाक जायना म्हण लोक बोवाळ मारतात. हे केन्ना काम पुराय जावन एखादो मेकळो श्वास घेवपाक मेळटलो हाची पणजेकार वाट पळयतात. पणजे शारान सगळी कडेच फोडून दवरला आनी सगळी कडेच धुल्लो आनी माती आमकां दिश्टी पडटा. आमी सगळी कडेन जर पळयत आख्ख्या पणजे वाठारांत जर पळयत जाल्यार सगळी कडेन बेशिस्त पार्किंग करून दवरली आमकां तें बी दिश्टी पडटा. यो वच करपी लोक जे आसतले ते तांकां फोडून दवरल्या कारणान सायडीन खंयच पार्किंग करपाक जागो मेळनासल्यान ते सगळे रस्त्यार पार्किंग करतात आनी येरादारी करपी लोक जे आसा तांकां यो वच करपाक मेळना. ताचे उपरांत दुसरो मुद्दो म्हटल्यार आतां स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आनी खंय तरी तें काम कंप्लीट जाता जाता आमकां दिश्टी पडटा. पूण हें जें काम आसा तेतून सगळी कडेन पणजेन धुल्लो आमकां दिश्टी पडटा आनी स्मार्ट सिटीच्या वर्कर्सांनी धुल्लो जावपाक जायना म्हणून सगळी कडेन उदक शिपडून दवरला आनी त्या धुल्ल्याचेर उदक मारिल्ल्यान सगळी कडेन चिखल आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्यात जर आमी पळयलें जाल्यार सांतिनेज वाठार जो आसा थंयसर जर आमी वचत जाल्यार सगळी कडेन सारके चिखलान सारके हे जाल्लेले आसा. रस्ते सगळे चिखलान भरलेले आसा आनी तातूंत एक जो भंय निर्माण जाता तो म्हटल्यार ह्या चिखलान खंय तरी लोकांच्यो गाडयो स्लीप जावन लोकांक खंय तरी लोक पडपाकूय शकता. हो एक भंय जो आसा तो निर्माण जाल्लो आसा. जाल्यार आमी आयज सांतिनेज वाठारांतल्या कांय लोकां कडेन उलयली जाल्यार ते लोक म्हणटात की आमी उलोवन कांयच फायदो ना. कारण म्हटल्यार आमी कितलेशेच फावटी उलयले CCP कडेन उलयले जे वर्कर्स आसा तांचे कडेन उलयले तांचे कडल्यान जाणून घेतले की हे जे काम आसा ते केन्ना जातले जाल्यार ते खंयचीच जी फिक्स डेट आसा ती केन्नाच सांगिनात आनी जायत्या दिसान दीस रस्ते सगळे फोडून दवरतात आनी हाचो खंय तरी त्रास जो आसा तो शॉप्स म्हणजे रस्ते सायडीक कुशीकूच शॉप्स आसा तांकां जाता. मागीर घरां आसात कोणाचे बिल्डिंगो आसा सगळ्या कडेन धुल्लो जाता आनी हो जो त्रास आसा तो सगळ्या पणजेकारांक जायत आसा. जाल्यार बेगिनाच बेगीन जे आसा ते स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जावपाक जाय अशें तांच्यांनी मागणी केल्लेली आसा. आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार सगळी कडेन पार्किंग नाशिल्ल्यान लोक जाय थंय वचून पार्किंग करतात आनी आमी दृश्य तुमकां दाखयतलीच. जाल्यार हें जें काम आसा तें बेगिनाच बेगीन जावपाक जाय अशी मागणी पणजेकारांनी केल्लेली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. पोरसकडेच्यो पंचायत हॉल सध्या वापराविणे आसा. 1992 वर्सा बांदिल्ल्या ह्या पंचायत हॉलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. योग्य तसो वापर जायनाशिल्ल्या कारणान हो हॉल भूत बंगलो जावन रावला. तशेंच हॉलाच्या भितर आनी भायर दोनूय वटेन रान वाडला. हॉलाची दुरुस्ती करची म्हणून लोक मागणी करून करून थकले. तेन्ना आतां तरी संबंदीत खात्यान आनी आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो जो भाग पडटा हो न्हय भाग खाजनी मेरे परस कडेन पंचायतीच्या अंडर पडटा आणि
जेन्ना हांव निवडून येयल्लो 2017 तेन्ना हो प्रपोजर आमचे जे माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडे RDA अंडर हो प्रपोजर दवरलेलो आणि त्यांच्याकडे विनवणी केलेली. आम्ही पंचायतीने ठराव घेतला आणि विनवणी केलेली की हो पंचायत हॉल म्हणजे 1992 याची पायाभरणी आताचे सध्याचे कृषी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायकाच्या हस्ते जाल्लेलो आणि याची उद्घाटन मगे सोहळो म्हणटा तसो प्रतापसिंग रावजी राणे आणि आमचो जमीनदार कैलासवासी जितेंद्र देशप्रभू ह्या प्रोग्रामाक आसलो आणि त्याची उद्घाटन जाल्लेलें आणि हो प्रपोजर आमी दवरलेलो कित्याक कारण हांगा इतलो लोकांक उपयोगी पडटलो की हांगा काजारां जाताली, लग्नां जाताली, लोकांचे बर्थडे आणि सरकारी कशी मिटींग बी हांगा प्रोग्राम बऱ्या नेटान जाताले. पण आयज ह्या हॉलाची परिस्थिती एक स्मशानभूमी जाल्लेली आसा सांगपाचें म्हटल्यार. आणि हेका मुख्यत्वे कारण म्हणजे हेका सर्वस्वी जबाबदार बाबू आजगांवकर आसा. कित्याक लागून कारण तेणी करता म्हणून सांगले, नाजाल्यार तेणी बाकीचो सगळो प्रोग्राम आपले वारखणचे देवूळ जावं आनी कितें जावं सगळ्याक कसल्या तरी फंडासून टुरिझम मिनिस्टर आसलो टुरिझमासून करता, RDAसून करता, पण त्याच्यार कांयच जालें ना. आमी सुद्दां आवाज केल्लो आणि हो इतलो आवाज करून आमी पंचायत ठराव करून सुद्दां आयज आमकां लोक म्हणटात कांयच करूंक ना मरे. आमी जर काय करूंक 2017 पण ह्या तत्कालीन बॉडीन करपाचो. आता जी पंचायत बॉडी येयलो पण पंचायत बॉडी कशी करतली. हांव इतिहास सांगूंक शकता की पंचायत आमची चलता ही फक्त हाऊस टॅक्साचेर. जर लोकांनी हाऊस टॅक्स भरलो जाल्यार थंय इन्कम जातलो, पण इतलो पंचायती कडेन निधी ना. म्हणून माझी एक विनंती आसा की कला संस्कृती मंत्री आणि RDA मिनिस्टर गोविंद गावडे हांच्याकडे की हांच्यांनी ह्या आमच्या खाजगी आमेरे परसकडे म्हणजे न्हयबाग वॉर्ड नंबर 2 ह्याच्यार तात्काळ लक्ष घालचो. आणि माझी कळकळीची विनंती की आमचे आमदार जे लोकप्रिय आमदार प्रवीण आर्लेकर आसत हांच्यांनी ह्याच्यार विचार करपाचो. झाले गेले आम्ही ते विसरया, पण आताच्या आमदारांनी तरी लक्ष घालून ह्या ज्या स्मशानभूमीचे हे स्वरूप जाल्लेले आसा ह्या हॉलाक ह्याच्यार तात्काळ लक्ष घालून हो एक हॉल सुसज्ज लोकांक 2027 पयलीं म्हणजे लोकांक दिसूंक जाय की हो बाबा करचो अशी माझी विनंती आसा. आयज आमी पोरसकडे न्हयबाग ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात एक सभागृह आसा आणि हो सभागृह भूत बंगल्या प्रमाण किंवा स्मशानभूमी जाल्ल्या भशेन आसा. आणि ह्या सभागृहा खातीर सरकार अस्तित्वात आसा की ना की जे खाते आहा ते अस्तित्वात आसा की ना असो प्रश्न निर्माण जाला. जायत्या वेळार ह्या सभागृहाची दुरुस्ती करची अशी मागणी केल्या, पूण आयज मेरेन ताची दखल घेवंक ना. सरकारान बेगोबेग हाची दखल घेवन ह्या सभागृहाचेर नवीन सभागृह उबारपाचो अशी मागणी थळावे नागरीक आणि थळावे आदले पंच राकेश स्वर हांणी केल्ली आहा. सरकारान हाची बेगोबेग लक्ष दिवन ही मागणी पुराय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. काकोडकर, गोमंतक TV खातीर. सोमारा राती आंगणी म्हापशा कृष्णाच्या देवळाक सार एका घराक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेत कपडे, आयदनां, मदेर आनी हेर वस्तू धरून 60,000 रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. हातूंत लाखभर रुपयांची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें. काल आमकां 21:22 म्हणजे 9:22 राती कॉल आयले घराक उजो लागलो. सो आमची गाडी ऑन स्पॉटार पावली तेन्ना किचनाक उजो लागलेलो दिसलो. आमच्या फायर ब्रिगेड म्हापसा फायर ब्रिगेड टिमी तो उजो पालयलो. सायडीन आनी तेची घरां आसली, बेडरूम आसलो, हॉल आसलो, तो तेंच्यांनी सेफ केला. सो उजो कसो पडलो लागलो कितें उजो एज पर ऑनर आत्तां देऊन गेला. तेणी सांगलें ते शॉर्ट सर्कीट म्हणजे तेजे खूब चड वर्सां जाली ते ओल्ड तेची वायरींग आसली. सो ते वायरींग खातीर तेणी तेचो शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो. ओके. कितें कितें हितून लॉसान तेतूंत तेचे रूफ गेलो, राफ्टर, रिब्स, फूड आयटम, मागीर व्हीलचेर एक आसली, व्हीलचेर आनी लायटीचे सामान आसले ते आनी क्लोथ्स आसले ते उजत तेजे लॉस जाले. ह्युमन इंजरी आहा कितें हितून? ह्युमन इंजरी वगैरे कोणाक लागला कितें? ना कितें इंजुरी बी कोण ना. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या, तुम्ही आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आता. तुम्ही आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुम्ही म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव, कितली बरी शाळा. ह्यानी कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा? गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आमी येना घरा. आमी शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे गोंय सरकार. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. हांव सुशांत कुलकर्णी सांगती गौरंग प्रभू मर्तनेकार तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. आनी सद्याक साश्टींतली सगळ्यां व्हडली खबर म्हणटा ती फाल्यां जी फातोड्ड्या स्टेडियमार, फातोड्डे म्हणजे आमचे कदंबा बस स्थानकाच्या फाटल्यान जी मोदीची, प्रधानमंत्री मोदी हांची जी सभा जाता ती, आनी त्या सभेची एक सगळी जय्यत तयारी चल्ल्या. प्रधानमंत्री
बेतूल साकून हेलिकॉप्टरान मडगांव येवपाचें आसात, हेलिकॉप्टर खंय देवपाचें आज तरी चांचणी घेतली. गौरांग एकूणच प्रधानमंत्र्याचो शेड्यूल कितें आसा फाल्यांचो? एकूणच म्हणल्यार 9:50 सुमारच्या दाबोळी हेलिकॉप्टर देंवतल्यान थंयच्यान हेलिकॉप्टरान ते ओएनजीसी वतले. ओएनजीसी तांचो प्रोग्राम जातलो आनी ओएनजीसींतल्यान ते सगळो प्रोग्राम करून थंयच्यान ते 2 सुमार सुटतले आनी 2:35 सुमार तांचे हेलिकॉप्टर फातोर्डा हांगा लँड जातले. ताजे नंतर ते थंयच्यान मेन स्टेजी कडेन वतले. तांचे खातीर तो जो रस्तो केला ते रस्त्यांतल्यान आनी थंयच्यान ते एड्रेस स्टार्ट करतले. 2:45 सुमार ती मिटींग स्टार्ट जातली त्यांची. ती बरोबर 4 सोंपतली. एकूण जवळ जवळ 3000 सुमार पुलीस कर्मचारी गोवा पुलिसांतले हातूंत भितर आसात. तातूंत भितर DYSP, PIs हे सगळे आसात. आनी त्याच बरोबर 4 कंपनी ज्यो आसात त्यो रिजर्व फोर्साच्यो, ज्यो सेंट्रल रिजर्व फोर्साच्यो त्यो 4 कंपनी आसात. ट्रॅफिक पुलीस आसा ते ट्रॅफिकाची वेगळी टीम आसा ती ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाचेर म्हणजे जो मेन रस्तो आसा स्टेजीचे मुखार जो रस्तो आसा आमचो कोलवा सर्कल टू तुगेलो कलेक्टर म्हणजे पणजे वचपाचो हो रस्तो बंद आसतलो फूल ट्रॅफिका खातीर. नो फ्लायींग झोन आसा जो मिटींग आसा थंयच्यान 5 किलोमिटर एरिया भितर नो फ्लायींग झोन आसा. आनी त्या भायर फायर ब्रिगेड थंय दवरिल्ले आसात, फायर पर्सनल आसात, एम्बुलन्सी दवरिल्ले आसात समज इमर्जन्सी लागून. डॉग स्क्वॉड आसतलो. त्या भायर SPG आसा जी प्रायम मिनिस्टराची सेक्युरिटी टीम आसा ती वेगळी आसतली. हें जालें सेक्युरिटीचे रिजनाचे. ट्रॅफिक डायवर्जन आसा तें अजून क्लियर जालें ना. ट्रॅफिक डायवर्जन खंय आसतलें कितें म्हणून आमी ट्रॅफिक पुलिसा कडेन कॉन्टेक्ट केल्लो आनी अजून पर्यंत ताचो रोड मॅप म्हणजे फायनल दनपार सुद्दां अजून पर्यंत ट्रॅफिकाचो रोड मॅप जालो नाशिल्लो. बाकीची जी सगळी तयारी आसा ती तयारी कंप्लीट जाली आसा. नरेंद्र सावयकर हाणें आतां पळोवणी केली आसा आनी ताणें लोकांक अपील केला मोडे प्रमाणे ते म्हणटात आमचे लोक येतलेच मोडे प्रमाणान. कितले लोक येतले? अरेंजमेंट 20,000 लोकांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. मेन स्टेज जो आसा KTC म्हणजे मेन स्टेजी कडल्यान ताजे नंतर मिडिया आसतली आनी मिडियाचे नंतर दोनी सायडीच्यान लोक आसतले. रायट सायडीच्यान तुजो VVIP आसतलो. मागीर तुजो लोकांक बसपाचो एक जागो आसा. त्या भायर जो KTC बस स्टँड आशिल्लो म्हणजे बसीचो जो मुवमेंट जातालो थंय लोकांक बसपाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. थंय 2-3 हजारा वयर लोक वतलो. तांकां स्क्रीन घाल्लें आसा म्हणजे मुखार ते स्ट्रक्चर लागून स्क्रीन घाल्लें आसा आनी ही सद्या तयारी चालू आसा. काल विजयान एक म्हणल्यार की ह्या सगळे जर हाजो फायदो जर कोणाक जालो जाल्यार तो फातोर्डाक म्हणटा तो आनी म्हणटा की जवळपास 15 कोटीची रस्त्याची कामां ह्याक लागून तुमच्या विकसीत भारत ताका लागून ताका लागून थंय फातोर्डा विकसीत फातोर्डा आतां मुखार आयला. आनीक काल ताणें आमचे ते ओल्ड आमचे बाजार टू आमचे पुलीस स्ट्रीट ह्या रस्त्याचे 7 कोटी रुपया खर्च ताचे डांबरीकरण केल्लें आसा. ताचे हाजे कदंबा ते मुगूल हाजे 3 कोटी खर्च केले. फायदो फातोर्डाक जालोच न्ही. फायदो म्हणटा तो करून घेवपाचो आशिल्लो. फातोर्डे दिल्लो चड करून घेतलो. त्याच बरोबर बाळावले फायदो जालो. बरे रस्ते सारके म्हणजे कितले वर्सां उरिल्ले ते एटा सारके एका स्ट्रेच म्हणटा तशें जाय तो म्हणजे सगळे रस्ते म्हणजे कोणाची ल्हान आशिल्ले ते सुद्दां व्हडले सगळ्याक हॉटमिक्स जो जायना तो सुद्दां हॉटमिक्स जावन पडलो. फातोर्ड्याक विजय सगळे मातसो चड एंथुजियास्टीक ताणें आपल्याला चड काम करून घेतली म्हणजे भितर इंटरनल रोड सुद्दां हॉटमिक्स करून घेतली. आनी आतां ते बस स्टँड आसा ते आतां विजय म्हणटा की हो जो बस स्टँड आसा तो सुदारतले अशें आपल्याक आशा आसा आनी खास तो म्हणटा आपूण ते गॅसेंड्रिटी काडपाचो. तातूंत एकच हे आसा आमी काल तो विशय घेतिल्लो ती झाडां कापल्यात. बरोबर. कितें झाडां दवरून जर हें काम करप शक्य केलें जाल्यार पळोवपाक जाय कितें आनी हाजेर कितलेशेच पर्यावरण आनी बेगिनी हाजेर खंत उक्तायल्यो. ग्रावंड आतां थंय आशिल्लो थंय एक KTC बस स्टँड पळयता. KTC बस स्टँडाची शेड ताजे भायर ते पायलट आनी हे रावतात थंय झाडां आशिल्लीं. ही झाडां आशिल्लीं चडशी आशिल्लीं वडाची. ही वडाची झाडां आतां तुज्यान रोवपाक शकनात आनी ती वर्सांची झाडां. ही झाड ताणें मुळा सकट मारली. ही कित्याक मारली ती समजुपाक शकना. आतां थंय KTC बस स्टँडा सायडीक एक स्ट्रक्चर उबी जाल्लें आसा पयलें आसतालें. त्या स्ट्रक्चरा भितर ते इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून म्युनिसिपालिटी भितर केस केल्ली आसा आनी डिमॉलिशनाची ऑर्डर केल्ली. च्याचे स्टॉल केलेले ती आतां 4 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता 4 काय 3 वर्सां पयलीं डिमॉलिशन ऑर्डर केल्ली ती दुसरीच उरली ऑर्डर. ते स्ट्रक्चर हांच्यांनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काडपाक जालो ना आनी कित्याक लायना तें कळना. पूण ही झाडां भायर आशिल्लीं ती मारली.
आनी ती तितलेच लोकांक हे सवय मेळटाली. इवन ते मोटरसायकल पायलट आसा ते सुशेग करतालो. ती जर कितें मान्य ते स्ट्रक्चर कित्याक कळ्ळें हें कळना. म्हणजे वचून कशें डिस्ट्रिक्ट एडमिशन 2 तरेन काम करता हें एक दिसून येता. केस आसा म्युन्सिपालिटी ती तेन्ना मोडून उडोवपा जाताली ती अशी गरज ना. म्हाका दिसता ते 4 वर्सां माहीत जातले ते ऑपरेशना सुद्दां बांदून आसा. आतां कित्याक कळना हो चड पावरफूल जालो कोण बांदलो तो ताजे फाटल्यान कोण आसा हय कोण आसा कितलो पावरफूल जालो सारको पियेवपाच्या आनी पळय हो आतां हो सरकारी कार्यक्रम अशें म्हणटात तातूंत भितर एक पळयला की सगळे कडेन पोस्टर लायले आवटान जे पोस्टर लायले ताजेर राज्यसभेचो खासदार रमण तानावडेचो फोटो आसता पूण आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस साबेन हांगा फोटो ना. खरो म्हणजे उलटी जावपाक जाय आशिल्लें फ्रांसीस साबेनाचो आसपाक जाय आशिल्लो आनी ताजो आसल्यार किंवा नासल्यारय कोता येता कारण तो राज्यसभेचो खासदार हो साऊथ गोंयांत जाता थंय म्हणजे सरकारी जर